नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. इटलींत जावपी G7 शिखर संमेलनात वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतले इटलींत. सेगीत तिसरे फावट सत्ता मेळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्र्याची पयलीच विदेश भोंवडी. नीट परीक्षेच्या प्रकरणाविशीं सर्वोच्च न्यायालयाचो महत्वपूर्ण निर्णय. 6 केंद्रांतल्या 1,500 विद्यार्थ्यांक परतून परीक्षा दिवपाचो दिला पर्याय. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मंत्रालयाचो घेतलो कारभार. हेर कांय मंत्री लेगीत जाल्यात कार्यरत. राज्य मंत्रिमंडळाची जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय. मुखेलमंत्र्यांनी दिली पत्रकार परिशदेंत माहिती. आनी ओडिशांतल्या जगन्नाथ मंदिराची चारय दारां भाविकां खातीर जाल्यांत उक्ती. कोविड काळांत बंद दवरिल्लीं दारां उक्ती जाल्ल्यान भाविकांची जातली सोय. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर संमेलनात वांटो घेवपा खातीर आज इटलींतल्या अपुलिया हांगा वचपाचे आसात. तांच्या भोंवडेविशीं विदेश वेव्हार खात्याचे सचिव विनय क्वात्रा हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत माहिती दिल्ली. ह्या शिखर संमेलनात संबंधीत वांगडी देशांच्या मुखेल्यांक आस्पावीत जावपा खातीर निमंत्रण दिलां. सेगीत तिसरे फावट सत्ता मेळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही पयलीच विदेश भोंवडी आसा. आपल्या भोंवडेंत प्रधानमंत्री भारत आनी उणी उदरगत जाल्ल्या देशांच्या मुखेल्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास करपाचे आसात. इटलीचे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी खासा आमंत्रण दिल्ल्या कारणान आपूण ह्या संमेलनात वांटो घेतलो. AI, उर्जा, पर्यावरण ह्या सारक्या विशयांचेर वेगवेगळ्या राष्ट्र मुखेल्या वांगडा करतले भासाभास अशें प्रधानमंत्र्यांनी समाज माध्यमावरवीं स्पश्ट केलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज संरक्षण मंत्रालयाचो कारभार स्वीकारलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्याक परतून संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी दिल्या. हे खातीर तांणी उपकार मानून संरक्षण मळाचेर देशाक आत्मनिर्भर करप हीच मोख आसतली अशें म्हळें. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी राष्ट्रीय झुजा स्मारका कडेन वचून वीर जवानांक आर्गां ओंपलीं. दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है. मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है. यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो. ये हमारा उद्देश्य है और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने. ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या मंत्रिमंडळातल्या वांगड्यांनी आपापल्या कार्यालयाचो ताबो घेवपाक सुरवात केल्या. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपल्या मंत्रालयाचो ताबो घेतलो. तांच्या वांगडा केंद्रीय राज्यमंत्री बंडी संजय हांणी घर मंत्रालयाचो राज्यमंत्री म्हूण कारभार स्वीकारलो. नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी लेगीत आपल्या मंत्रालयाचो ताबो घेतलो. I have taken charge as the Civil Aviation Ministry of the country, and I am feeling extremely happy to be given this responsibility of leading the very important ministry not only in the country but also in the entire world. When first of all, I would like to thank our honorable leader of Telugu Desam Party and also the Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, for giving me this opportunity to become a cabinet minister. And especially our team leader and Prime Minister of India, Narendra Modi ji. And one of the most important priority for me is to create ease of flying scenario in the civil aviation, as the civil aviation air travel is becoming more and more approachable to the common man, and that has always been the motto of this government, that the whatever benefits that the government is providing, that has to reach to the last mile. It has to have the last mile connectivity. It has to reach the poorest of the poor man. नीट परीक्षेच्या प्रकरणाविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दीत 6 परीक्षा केंद्रातल्या 1563 विद्यार्थ्यांक 23 जून दिसा परत एक फावट परीक्षा दिवपाचो पर्याय दिला.
ह्या स केंद्रांतल्या विद्यार्थ्यांक परीक्षा दिवपाक कळाव जाल्ल्यान भरपाय म्हणून ग्रेस मार्क्स दिल्ले। हातूंतल्या खुबशा विद्यार्थ्यांक पैकींतले पैकी मार्क मेळिल्ल्यान ह्या निकाला आड न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकार दितना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आमी साबार विशयांचेर गंभीरतायेन नदर दवरून आसात आनी जाका लागून हो घुसपागोंदळ जाला तांचेर कारवाय जातली अशें स्पश्ट केलें। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। नीट परीक्षेच्या संदर्भात जाल्ल्या गोंधळाचेर काँग्रेस पक्षान खर टिका केल्या। केंद्रीय शिक्षण खाते विद्यार्थ्यांच्या फुडारा बाबतीत गंभीर ना असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी रशीद अलवी हांणी केला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के एग्जामिनेशन हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, वो पेपर लीक हुआ है चुनाव से पहले। यहाँ नीट का पेपर लीक हो गया है। सब लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर धांधली हुई है। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि हम 23 तारीख को दोबारा इम्तिहान लेंगे, दोबारा एग्जाम लेंगे। देश का एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है इसके अंदर धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है। निश्चित तौर से ये 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे पेमा खांडू हांणी आज सेगीत तिसरे फावट सोपूत घेतलो। तांचे वांगडा चौना मीन हांणी उपमुखेलमंत्री म्हणून पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो। राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हांणी तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो। इटानगर हांगा जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांचे सयत हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत अरुणाचल प्रदेशांत सत्ताधारी भाजपाक 60तल्या 46 सुवातींचेर जैत मेळिल्लें। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से TV फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयाची म्हायती दिली।
ह्या वेळार मोपा विमानतळाच्या येणावळी विशीं स्पश्टीकरण दितना 7 डिसेंबर 2024 सावन मोपा विमानतळावयल्यान मेळपी एकूण येणावळीचो 36.99% वांटो गोंय सरकाराक फारीक जातलो अशें तांणी सांगलें। हे आदी जाल्लो कळाव हो सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश दिवपाक कळाव केल्ल्यान जाला तेन्ना विरोधी पक्षान फटिंगपणाचे केल्ले आरोप हे सामके चुकीचे आसात अशें तांणी सांगलें। पयलो विषय जो आशिल्लो इट इज एन सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जाल्लो विच इज 2 years द कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी विच इज ऑलमोस्ट 634 days विच इज फ्रॉम द 3rd September 2020 टू द 30th of May 2022 हो जो CODचो एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 टू 31st of May 2024. Commencement of the date of the payment of the annual premium 31st of May 2024 हो जो आसा तो 7th of December 2024 जालो. The commercial operation of the GMR which is started on the 6th of December 2022. त्या खातीर from that day onwards it is then 2 years which is then 7th of December 2024. केंद्र सरकाराच्या सर्वोत्तम सेवा येवजणेचेर उजवाड घालतना ह्यो सेवा दिवपी ग्रामीण मित्रांक 150 ते 250 सेवा म्हयन्याक दिवपाक बंधनकारक आसा आनी म्हायती तंत्रगिन्यान खातें हाचेर नियंत्रण दवरतले अशें तांणी मुखार सांगलें। अंडर द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिलिव्हरी ऑफ द गव्हर्नमेंट सर्विसेस टू सिटीजन ही ती सर्वोत्तम सेवा योजना जी आहा पळय CSCच्या अंडर चलयता ताच्या खातीर तांकां 15,000 रुपीज पर्टिक्युलरली क्वार्टरली तांकां पेमेंट करपाचें तांकां थारल्या। इट इज ज्यो आमच्यो CSCs ज्यो सेवा दिता पळय न्ही तांच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही सुरवात केल्ली योजना आसा। गोंयांत एट प्रेझेंट तशी 140च्या पेक्षाय चड सेंटर गांव लेवलाचेर चलता आनी ऑनलायन पर्टिक्युलरली कितल्यो सर्विसीस ते कवर करतले तेजेर 150 to 200 सर्विसीस तेंच्यांनी कवर करपाक जाय आनी तांचो रेटूय तितून ठरला। रिवॅम्प एंड डिजिग्नेटेड ऑफ द ग्रामीण मित्र एट द डोर स्टेप्स टू द गव्हर्नमेंट सर्विसीस म्हणजे मिनिमम 150 सर्विसीस आहा पळय पर मंथ तांच्यांनी त्यो कंप्लीट करपाक जाय। त्या सर्विसीसा प्रमाणे तांकां पेमेंट दिवपाचो आहा पळय न्ही तो ठरला। IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ते मॉनिटर करता। दक्षिण गोंयांत भारतीय जनता पक्ष सोंपूंक ना मात कांय धर्मगुरूंनी केल्ल्या हस्तक्षेपाक लागून भाजपा उमेदवार वेंचून येवंक ना अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें। प्रदेश म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांच्या वांगडा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी राज्यभरांत 27 विधानसभा मतदारसंघात भाजपा उमेदवारांक मताधिक्य मेळ्ळा अशें स्पश्ट केलें। आयज साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें धर्मगुरूचे इंटरफेरन्स जाल्लेलें हे आमी अजुनूय तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा। काय खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केल्लें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो। आमचो स्टँड चेंज ना आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड। येस हे पोलरायझेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा। कित्याक आयज आमी पळयता कितें जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जाल्लेलें आसा। +92 ह्या नंबरा वयल्यान येवपी फोन कॉल घेतना लोकांनी सादूर रावचें अशी स्पश्ट शिटकावणी दक्षिण गोंय पुलिसांनी दिल्या। 2 दिसां पयलीं दक्षिण गोंयांत 2 जाणांक अशे फटीचे फोन आयिल्ले आनी पयशे मागपाच्यो घडणुको जाल्ल्यो। ह्या फाटभुंयेर पुलिसांनी ही शिटकावणी दिवन गरज पडल्यार पुलिसांच्या 112 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादपाचें कळीत केलां। अठराव्या मुंबय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सुरवात 15 जून सावन जातली। हे खेपे पयलेच फावट हो महोत्सव एकाच वेळार मुंबय सयत दिल्ली, कोलकाता तशेंच पुणे शारांत प्रदर्शीत जातलो। ह्या महोत्सवाची सुरवात नॅशनल जिओग्राफिकच्या बिली अँड मॉली एन ऑटो लव्ह स्टोरी ह्या म्हायतीपटा सयत जातली। चार्ली हॅमिल्टन हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या ह्या म्हायतीपटांत मनीस आनी निसर्ग हांच्या मदल्या सुंदर नात्याची काणी सांगल्या। आज दनपरा 1 वरांचेर नागपूरच्या हेंगणा तालुक्यांतल्या धामणा वाठारांत चामूंड कारखान्यांत जाल्ल्या स्फोटाक लागून 6 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। गंभीर जखमी जाल्ल्यांक नागपूरच्या खाजगी इस्पितळांत दाखल केल्यात। कारखान्यांत पेटिल्ल्या उज्याक लागून हो स्फोट जाल्ल्याचो दुबाव आसा।
एक्सप्लोजन हुआ है। ये चामुंडा एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है यहाँ पे, और इसमें जो क्रैकर्स होते हैं उसमें बात होती है, जिसको माइक्रोकोड बोलते हैं, वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ। वो स्टॉक था इनका यहाँ पे, और वो जो डेली प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन यहाँ पे था। इसके बाद में ये मैगजीन में बेचते हैं, तो उसमें स्पार्क या किस तरह से हुआ है, वो उसमें आग लगी और उससे काफ़ी एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन के बाद में इसमें लगभग जो वहाँ पे कामगार थे उसमें लगभग 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई है, और लगभग 4 लोग इसमें इंजर्ड हैं, ऐसा भी प्राइमरी पता चला है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, और बाकी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरी। आतां जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत अजित पवार हांच्या फुडारपणा खालची राष्ट्रवादी काँग्रेस, मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांची शिवसेना आनी भारतीय जनता पक्ष हांची आघाडी कायम उरतली असो विश्वास राष्ट्रवादीचे फुडारी प्रफुल्ल पटेल हांणी उक्तायला। 10 वर्सां उपरांत काँग्रेस पक्षाक लोकसभेत विरोधी पक्ष फुडारी पद मेळ्ळां अशें सांगून महाराष्ट्रांतल्या जनतेन राष्ट्रवादी, सेना, भाजपा युतीचेर विश्वास दवरला अशें तांणी म्हळें। खबराकारांकडेन तांणी निकाला उपरांत ही प्रतिक्रिया दिली। जिसके 10% विधायक या सांसद चुनकर आते हैं उनको विरोधी पक्ष नेता का दर्जा मिलता है। अब 10 साल तक जो नहीं वो जीत पाए उसके बारे में आज हमने क्या टिप्पणी करना, और अगर उनको 10% से ज्यादा मिल चुके हैं तो उनको शुभकामनाएं हैं। अब वो अपना धर्म निभाए, हम सत्ता का धर्म निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारी एनसीपी का अलायंस आज है और अच्छे तरह से आगे टिकने वाला है। ओडिशाच्या मुखेलमंत्री पदाचो कारभार सांबाळ्या उपरांत भाजपाचे मोहन चरण माझी हांच्या मंत्रिमंडळान काल जाल्ल्या बसकेंत भगवान जगन्नाथ देवळाची 4 दारां भाविकां खातीर उक्ती करपाचो निर्णय घेतिल्लो। ते प्रमाण आज मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी, खासदार संबीत पात्रा तशेंच मंत्रिमंडळाच्या हेर वांगड्यां सयत देवळांत पुजा केल्या उपरांत 4 दारां उगडलीं। कोविड काळांत भाविकां खातीर फक्त मुखेल दारांतल्यान प्रवेश उक्तो आशिल्लो। मोहन चरण माझी हांणी काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेविशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ की सुरक्षा, रक्षणाबेक्षण और उनके जो डेवलपमेंट का जो काम भी, और जो तत्कालीन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक कॉर्पस फंड वो कैबिनेट में प्रस्ताव 2 नंबर पर हमने प्रस्ताव रखे, निष्पत्ति भी लिए। अगला जो बजट आएगा उसमें से हम कॉर्पस फंड 5 करोड़ का बजट में रखते हुए उसका मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से जल्द से जल्द हम व्यवस्था करेंगे। आज मध्य प्रदेशातल्या भोपाळांत मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी राजा भोज विमानतळासावन पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवेचें उक्तावण केलें।
मुखेलमंत्री हस्तुकी उक्तावण जाल्ले विमान भोपाळ सावन जबलपूर वचपाक भायर सरले। राज्यात पर्यटन सेवेक उर्बा दिवपा खातीर ही हवाई सेवा राज्यातले मुखेल 8 स्थळ म्हळ्यार भोपाळ, इंदौर, जबलपूर, जीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली आनी खजुराहो ह्या शारांक जोडटली। 2 6 सीटर विमानां ह्या सेवेंत रुजू केल्यात। हे विशीं मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी पत्रकारांक माहिती दिली। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। कुवेतातल्या मंगाफ वाठारांत एका 6 मजली इमारतीक अचकीत उजो लागिल्ल्याच्या घडणुकेंत सुमार 50 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 50 परस चड गंभीर जखमी जाल्यात। ह्या घडणुकेचे फाटभुंयेर विदेश वेव्हार राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग ताकतिकेन कुवेताक रवाना जाले। उजो लागिल्ल्या ह्या इमारतींत 200 परस चड भारतीय कामगार रावताले। अपघातग्रस्तांक मदत दिवपा खातीर भारत सरकारान खासा टोल फ्री नंबर जाहीर केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या घडणुके खातीर दुख उक्तावन भारतीयांच्या मदती खातीर केंद्र सरकार जायती मदत करतले अशें स्पश्ट केलें। कीर्तिवर्धन सिंग हांणी आपल्या भेटे विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। I had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. उपलष्कर मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी आज नवी दिल्लीतल्या करियप्पा परेड मैदानाचेर द्रास थंडर मोटरसायकल रॅलीक 5वो बावटो दाखोवन मोटरसायकल चालकांक परबीं भेटयली। अंदू कारगिल झुजाक 25 वर्सां पुराय जातात, त्या निमतान कारगिल झुजांतल्या शहिदांक आर्गां ओंपपा खातीर ह्या रॅलीचें आयोजन केलां। ही बायक रॅली 20 जून दिसा कारगिल द्रास हांगा पावपाची आसा। न्यूयॉर्कांत सुरू आशिल्ल्या 2020 संवसारीकरण क्रिकेट सर्तींत आज सांजे 8 वरांचेर बांगलादेश आनी नेदरलँड हांचे मदीं खेळ जावपाचो आसा। मजगतीं काल भारतीय पंगडान अ गटांतल्यान सांखळी फेरयेच्या लढतींत अमेरिका पंगडाक 110 धांवड्यांचेर रोखून दवरलें। कुरूबावल्यो जाले उपरांत अमेरिका पंगडान पयली फलंदाजी घेत 20 षटकांत 8 गडे वगडावन 110 धांवड्यो केल्यो। हाका जाप दितना भारतीय पंगडान 18.2 षटकांत 3 गडे वगडावन 111 धांवड्यो करून अमेरिकेक हारयले। गोंयच्या सगळ्याच वाठारांनी मौसमी पावसाक सुरवात जाल्या। राज्यांतल्या कांय वाठारांनी पावसाची जोरदार फटकेबाजी सुरू आसा। आज सकाळ सावन पुराय गोंयभर व्हडा प्रमाणात पावस पडलो। सकयल्ल्या वाठारांत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीचेर लेगीत परिणाम जालो। पावसाचो जोर आनीक 2 दीस असोच उरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आतां मेरेन मौसमी पावस 13 इंचां परस चड जाल्ल्याची माहिती हवामान खात्याच्या सुत्रांनी दिल्या। आतां पळोवयाचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपूच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। इटलींत जावपी G7 शिखर संमेलनात वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतले इटलींत। सेगीत तिसरे फावट सत्ता मेळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांची पयलीच विदेश भोंवडी। नीट परीक्षेच्या प्रकरणाविशीं सर्वोच्च न्यायालयाचो महत्वपूर्ण निर्णय। 6 केंद्रांतल्या 1,500 विद्यार्थ्यांक परतून परीक्षा दिवपाचो दिला पर्याय।
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मंत्रालयाचो घेतलो कारभार, हेर कांय मंत्री लेगीत जाल्यात कार्यरत. राज्य मंत्रिमंडळाची जाली बसका, वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय, मुखेलमंत्र्यांनी दिली पत्रकार परिशदेंत माहिती. आणि ओडिशातल्या जगन्नाथ मंदिराची चारय दारां भाविकां खातीर जाल्यांत उक्ती. कोविड काळांत बंद दवरिल्ली दारां उक्ती जाल्ल्यान भाविकांची जातली सोय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.